गोयच्या 13 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा आनी पोरू 5 गोयच्या प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग ऑलरेडी मेळ्ळा। ह्या वर्सा जे आमी 13 प्रॉडक्ट घातल्या GI टॅगान गोंय सरकारान त्याची प्रक्रिया सुरू जाल्लेली आसा आनी हे 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट कितें ही हांव तुमकां सांगतलो। पूण त्याच्या पयलीं हांव एक सांगता की टॅग कित्याक इम्पॉर्टंट आसा, कारण खंयच्याय राज्याची वेगळेपण केन्ना वळखले वयता त्यांच्या त्या राज्यांनी जे प्रॉडक्ट्स जाता त्या प्रॉडक्टांक जेन्ना GI टॅग मेळटा तेन्ना त्याचे खाशेलेपण वळखले वयता। त्या खातीर गोंयचे पोरू 5 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग गोंय सरकारान घेतले आनी आतां 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट GI टॅग अप्लाय केला आनी त्याची प्रोसेस जी आसा ती स्टार्ट जाल्लेली आसा। ती 13 प्रॉडक्ट खंयचे हे तुमकां सांगता। तितून पयलें नांव आसा तें म्हटल्यार मांगीलाल आंबो, ह्या आंब्याचो एक प्रकार आसा जो गोंयांत जाता। कोरगूट तांदूळ हे गोंयांत जाता। मुसारत आंबो हो एक आंब्याचो प्रकार आसा, हो गोंयांत जाता। ताळगांवची वांयगी ही ताळगांवची खासियत आसा ती ह्या लिस्टान आसा। गोंयचे काजू हे जर फामाद आसात पूण ताका GI टॅग नासले आयज पर्यंत, सो ते नांव ह्या लिस्टान एड जाल्लेले आसा। नाल्ल, गोंयचे नाल्ल ते आसा हुर्राक, घुमट जाल्यार गोंयचे सॉसेजीस हे ह्या लिस्टान आसपावता। कोकोनट फेणी एकाय GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा। ही म्हायती ऑलरेडी देविया राणे हांच्यांनी सांगल्या, प्रेसानूय सांगलेली की फेणीक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा। कुणबी साडी ही एक गोंयचे वेगळे खाशेलपण आसा आनी एका कुणबी साडीक सुद्दां GI टॅग मेळपाक जाय म्हूण तेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान जाल्लो आसा। दोदेल आनी फायनली कावी कला, ह्या कावी कलेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान गोंय सरकारान केलो। ह्या चालू आसलेल्या असेंब्ली सेशनान विरोधी आमदार विजय सरदेसाय हांच्यांनी हो टॉपीक काडलो की गोंयची कावी कला एका टॅग मेळपाकूच जाय। कर्नाटक राज्यान ऑलरेडी ह्या कावी कले खातीर अप्लाय केला आनी ती कर्नाटक सरकार ही कावी कला चोरून वयच्या पयलीं गोंयच्या कावी कलेक हो GI टॅग मेळपाकूच जाय अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायन केली। त्याच्या उपरांत हेचो कावी कलेचो आस्पाव ह्या 13 प्रॉडक्ट्सांच्या यादीन केल्लो आसा। सो ह्या 13 प्रॉडक्ट्स GI टॅगाक अप्लाय जाला आनी ताचो प्रोसेसूय चालू आसा। अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।